गोंयांत कोरोना व्हायरसाचें दुयेंस वाडत आसा. एक भिरांकूळ वातावरण तयार जाता. मरणाचो आंकडो वाडत आसा. दिसाक 17, 24, 25, 31, 38 अशी मरप्यांची संख्या ही वाडत आसा. आनी पॉझिटिव्ह केसी ह्यो 3000च्या पार गेल्ल्यो आसा. दिसाक 3000 पार केसी. अशा भिरांकूळ वातावरणांत गोंय हें खंयच्या दिशेन वयता? गोंयकारांचें भविश्य कितें? ही चिंता आयज सगळ्यांकूच लागलेली आसा. गोंय सरकार आपणाच्या परीन प्रयत्न करता. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रयत्न करता. गोंयचो मुखेलमंत्री विविध स्तरांचेर मिटिंग्यो आयोजीत करता. जे सरकारी अधिकारी आसा तांकां संबोधीत करता, तेंचें मार्गदर्शन करता. पुलीस अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर, ZP मेंबर, पंचायत मेंबर सगळ्यांच्यो मिटिंग्यो घेता आनी सगळ्यांक मार्गदर्शन करता, सगळ्यांक गायडन्स दिता, सगळ्यांक डायरेक्शन दिता, सगळ्यांक शिटकावणी दिता, अवेरनस करता. आनी हें सगळें पळयल्या उपरांत लोकांक दिसता की गोंयचो मंत्री, गोंयचो मुखेलमंत्री हो सिरियस आसा. पूण प्रत्यक्षांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा की गोंयचो मुखेलमंत्री हो सिरियस ना. गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता एक आनी करता एक. गोंयचो मुखेलमंत्री अशे प्रकार करता की दाखोवपाचे दांत एक आनी खावपाचे दांत दुसरे. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वता मात्र कोरडे पाषाण ही मराठीन म्हण आसा. ती तत्वता आमच्या मुखेलमंत्र्याक लागू जाता. आयज जेन्ना सांखळे वाठारांत नव्या पुलाचें उक्तावण जाता त्या वेळार आमी पळयता मुखेलमंत्री आपणाचे आमदार, आपणाचे कार्यकर्ते, आपणाचे भाजपाचे वावुरपे अशी गर्दी, उपाट गर्दी त्या पुलार करता. मुखेलमंत्र्यान सांगलां की गर्दी करूं नाकात. सेक्शन 144 लायलां. कडक कारवाई जातली. कोणाक माफ करचो ना. जात्रो बंद केल्यो, नाटकां बंद, सगळे धार्मीक विधी बंद, काले बंद, फेस्तां बंद, सगळें बंद, सगळ्यांचेर निर्बंध, सगळ्यांचेर नियंत्रण. पण मुखेलमंत्र्याचेर मात कसलेच निर्बंध ना. लग्न करतलो जाल्यार 50च्या वयर जर येयले जाल्यार अरेस्ट करपाचो आदेश दिला हे मुखेलमंत्री सांगता आनी स्वता मात्र असंख्य कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन पुलाचें उक्तावण करता. मुखेलमंत्र्यान हेच्या आदी सुद्दां अशेंच केल्लें. ZP इलेक्शनाच्या वेळार अशीच गर्दी करून मिटींग आयोजीत करतालो. म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक परत एकदां तेणी गर्दी केली, मिटींग केल्यो आनी आतां उक्तावणां करता. तूं लोकांक निर्देश दिता, लोकांक डायरेक्शन दिता, लोकांक भावूक जावन सांगता हें करात, तें करात, तें करूं नाका. पूण तूं स्वता कितें करता? तूं स्वता त्या कायद्यांचें पालन करिना. आयज अशें जालां की मुखेलमंत्री हो सुपर स्प्रेडरांचो कॅप्टन जाल्लो आसा. ज्या मनशान कंट्रोल करूंक जाय, ज्या मनशान लोकांक देख दिवंक जाय, तोच मनीस आयज सगळ्या कायद्यांचे भंग करपाक लागला. सगळ्या कायद्यांचें उल्लंघन करपाक लागला आनी हें दाखोवन दिता की गोंयचो मुखेलमंत्री हो बेजबाबदारपणान वागता. गोंयचो मुखेलमंत्री हो असंवेदनशील जाल्लो आसा. तो भावूक जावन उलयता, लोकांचें मार्गदर्शन करता, पण स्वता मात्र त्या सगळ्या कायद्यांचें पालन करिना. SOP दाखयता, सगळे कायदे दाखयता, सगळो भंय दाखयता, डायरेक्शन दिता, लोकांक सजमोन सांगता, पण स्वता मात्र उलटें करता. आमी ह्या मुखेलमंत्र्याच्या तेच्या एकंदरीत प्रकार जो आसा, तेणी जें कितें आयज केलां इलेक्शनाच्या टायमार केलें, आयज परतून एकदां तेणी जें कितें केलां तेचें आमी खंडन करता, तेचो आमी निशेध करता आनी मागणी करता की गोंयांत जर सरकार आसा, गोंयांत जर सरकारी वेवस्था आसा, गोंयांत जर पुलीस यंत्रणा आसा, लॉ अँड ऑर्डर एनफोर्समेंट जर चालीक लागलेली गोंयांत आसा जाल्यार मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई जावपाक जाय. मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई जाल्या उपरांतूच लोकांक दिसतलें की भंय आसा. मुखेलमंत्र्यान जनतेची एक मागणी माफी मागची. दुसरें, गोंयची जी सरकारी यंत्रणा आसा ते सरकारी यंत्रणेन गोंयची पुलीस जी आसा तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करचो, मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई करची आनी मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या इतर मंत्र्यांक सुद्दां सांगचें की ह्या सगळ्या कायद्यांचो पालन करात
आणि तेन्नाच तुम्ही लोकांक सांगात.